जय हिंद सगळ्यांक। गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हेच्या अंडर आयज आमी 100 मेल सेक्युरिटी गार्ड्स, न्यूली रिक्रूट सेक्युरिटी गार्ड्स हांची ट्रेनिंग कोलवळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान आमी केल्ली आसा आनी आयज तेजे ओपनिंग एड्रेस जाल्ले आहा। आयच्या ओपनिंग एड्रेसाक आमचे GHRTC चेअरमॅन आनी ऑनरेबल MLA श्री रुडॉल्फ फर्नांडीस सर आनी दीपक नायक सर वायस चेअरमॅन GHRTC, तशेंच आमकां आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री दशरथ रेडकर सर हे आयज ओपनिंग एड्रेसाक आशिल्ले। ह्या भुरग्यांची जी ट्रेनिंग आसा ती रेसिडेन्शियल ट्रेनिंग आसता। तांकां हांगा रावपाक आमी सगळे सुविधा तांकां उपलब्ध केल्ले आसा। तातूंत तांकां जी आमी ट्रेनिंग दिता ती फिजिकल एक्टिविटीज आसता, ड्रील एंड डिसिप्लिन, फायर एंड एमर्जन्सी, रेस्क्यू ऑपरेशन आनी सेक्युरिटी रिलेटेड इतले पिरियड्स आसता तांकां आमी सगळे हांगा कवर करता। हे सगळे करपाक लागून आमी तांकां हांगा एका म्हयन्याचो जो पिरियड आहा तो आमी तांकां ट्रेनिंगेक दवरलो आहा। तो 1 ऑगस्ट तो 31 ऑगस्ट मेरेन आसा। हांकां ट्रेन करपाक जितले सिनियर सेक्युरिटी ऑफिसर आनी सेक्युरिटी ऑफिसर्स आहा ते सगळे आर्मी रिटायर्ड आसा। ताका लागून हांकां जी ट्रेनिंग आसता ती बरी वेल डिसिप्लिन आनी सारकी सिन्सियरली अशी आमी तांकां दिता। आनी अशें हांव GHRTCचो आमचो टीम आसा, टीम GHRTC आहा, तांचे हांव सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आनी धन्यवादूय म्हणटा की तांच्यांनी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या। आनी इतलें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द ही आयज देवदामान तुका चड भाग जाला आसा। तशेंच आमचो स्टाफ तिका जरो इसवण जायना कित्याक हो स्टाफ आमचो डेडिकेटेड आनी बऱ्यांतले बरो वावरता लोकांक आमच्या डिपार्टमेंटाक वयर काडपाक। हो डिपार्टमेंट आमच्या CMच्या गायडन्साचेर आमी आयज हिंगासर एकठांय जाल्ले आहा। आमचो ऑनरेबल CM भरपूर वावरता हो डिपार्टमेंट वाडोवपाक। तुमी पळयलां आसतलें केन्नाय तेजे स्पिचीन स्वताक तो GHRTCचें नांव घेता आनी ताका जाय आमचो डिपार्टमेंट वाडोवपाक। आनी ह्या रिजनाक लागून ऑलमोस्ट 10% मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटान तेणी आनी कसले स्टाफ घेवपाक केला। हेजो फायदो आमचे रिक्रूट जे तुमी आहात सगळे पळोवपाक हँडसम दिसता, फिट दिसता आनी अशेंच तुमी हेल्थानी बरे उरतले सदांची प्रॅक्टीस करचें। कित्याक ही ट्रेनिंग तुमकां बारीक न्हू, ही मिलिटरी ट्रेनिंग म्हणजे सारकी सिरियस ट्रेनिंग आनी तुमकां फ्युचराक पासून बऱ्याक पडटली। तुमच्या लायफान केन्नाय फुडें पासून तुमकां बरो स्कोप आसतलो। बरें काम करशा जाल्यार बरें फुडें तुमी बरें करतले। आमच्या ऑनरेबल CMनी आमकां सांगिल्लें आहा तशेंच तुमचेंय बरें जातलें आनी बरें काम करा। आतां आमच्या बाब दिपकानी सांगिल्लें आहा की केन्नाय कितें कोणाचें शेणलें जाल्यार कितें जाल्यार आमचें नांव व्हडलें जाता, डिपार्टमेंटाचें नांव वयर सरता। फाटल्या दिसांनी एकल्याक मोबायल मेळ्ळो, कोणा एकल्याक पर्स मेळ्ळी, मोबायल ऑलमोस्ट 1.5 लाखाचो। तो तेणें हाडून दिलो आनी कितलेच लोकांनी अशेंच आमकां एप्रिशिएट केलेलें आहा। आनी अशें करून आमचो डिपार्टमेंट हो वयर सरतलो कित्याक तुमी बऱ्यांतलें बरें काम करता। हांवें पळयलें खुबशे कडेन हांव मेडिकलान गेलो ना कोर्टा कडेन गेलो जाल्यार आमचे स्टाफ हांगासर सिक्युरिटी गार्ड अशें सारके बरें काम करता, बरें परफॉर्मन्स करता। केन्ना गाडी येवपाक ट्रॅफिक जॅम जालो कितें जालो जाल्यार मेडिकला कडेन तेंकां पळया सारके दीस रात ते वावरता। अशें वावरशा जाल्यार आमचो डिपार्टमेंट वयर सरतलो, तुमचेंय बरें जातलें आनी आमकडल्यान कितें आनी तुमचें बरें करूंक जातलें तेंय आमचे खूब प्रयत्न चालू आहा। ऑनरेबल CM कडल्यान आमचे खुबशे पिकअप आहा तुमकां लागून कशें तुमचें कितें वाडोवपाचें, कोणें कितें करपाचें तें आमचें पिकअप चालू आहा। तुमच्या हातीन आहा तुमचो फ्युचर। बऱ्यांतलें बरें काम करा आनी आमचें गोंयचें आनी आमच्या सगळ्या लोकांचें तुमी नांव सांबाळया। आनी हांव चड उलयना, तशेंच आनीक कोणा वालो दिता आमच्या सिक्युरिटी ऑफिसरांक हे बरे सारके ट्रेन्ड ऑफिसर आनी ते कडल्यान तुमी ही ट्रेनिंग घेवची। आनी सांगून हांव म्हाजी 2 प्रकाबा दिता सगळ्यांक तुमकां जय हिंद, भारत माता की जय। आमी गोवा ह्युमन
रिसोर्स डेव्हलपमेंटच्या थ्रू आमी हांगा आयज कोणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान ट्रेनींग दवरलेली आसा. आमचे 100 नवे ट्रेनी आमी घेतलेले आसा सेक्युरिटी गार्ड्स म्हणून तांकां हांगा ट्रेनींग दिता. आनी आमची ही ट्रेनींग जी आसा ते आमचे सिनियर सेक्युरिटी ऑफिसर्स आनी सेक्युरिटी ऑफिसर्सच्या थ्रू तांकां ट्रेनींग दितात. आमचे सिनियर सेक्युरिटी ऑफिसर्स आनी सेक्युरिटी ऑफिसर आसा ते तांकां मिलिटरीचो बॅकग्रावंड आसा आनी तांकां लागून तांचे कडेन डिसिप्लीन आनी सिन्सियरिटी ह्याच्या बाबतीन आनी तेंचें मोटिवेशन तांकां कशें तेंच्यांनी वागप सेक्युरिटीनी आनी कशी तेंची ड्युटी डिस्चार्ज करप रिक्रूट केल्या उपरांत आनी तांकां पोस्टींग दिल्या नंतर ह्याच्या बाबतीन तांकां ट्रेनींग दितले. 1 म्हयन्याची ट्रेनींग आसा, इन हावस ट्रेनींग आसा. ते रावताले हांगर, सगळें तेंचें जेवणा फाण्याचें च्या पाणी सगळें हांगरूच जातलें. फक्त 1 म्हयनो ट्रेनींग तांकां 1 ऑगस्ट टू 31 ऑगस्ट पासून. आयज आमचे जे इनॉग्रेशन केल्लें आहा हे जे नवे रिक्रूट आहा तांकां ट्रेनींग आनी हे ट्रेनींग दिवपी आमचे एक्स रिटायर्ड मिलिटरी ऑफिसर कमल्यान बऱ्यांतले बरें सारकें हार्डकोर ट्रेनींग कमल्यान व्हडली ट्रेनींग आमच्या भुरग्यांक मेळप म्हणजे ते हेल्थान सदांच फ्युचराक फीट उरले. आनीक तांकां आमचे MD आमच्या बरोबर आहा बऱ्यांतलो बरो. तसोच आमचो वायस चेअरमॅन आहा दीपक, ताणें खुबश्या डिपार्टमेंटान आमच्या काम केलेलें एज अ चेअरमॅन. तशेंच आमचे स्टाफ बऱ्यांतले बरे स्टाफ डेडिकेटेड आनी सारके टायम टू टायम तांकां डिसिप्लीन म्हणजे सारकें हांवें पळयलां ते टायम टू टायम येता सारके मिलिटरीचे भाशेन अशें. आनी तशेंच हे तूं आमच्या हे जे आतां रिक्रूट जे आतां ऑलमोस्ट थोडी ट्रेनींग घेतलेली आहा तांकां तूं पयशी न्हू सारके फीट आहा. आनीक तांकां आमी बरी एडवायस दिलेली आहा की बरें काम करचें, सिन्सियरली काम करचें. कोणाचें कितें शेणलां, कोण कितें त्रासान पडला जाल्यार आवट ऑफ द वे वचून तेणी काम करचें आनी अशें ते करता. कित्याक मेडिकला कडेन ते आहा, तशेंच ते कोर्टा कडेन आसता, खुबशे डिपार्टमेंटान ते आहा. आनी तसोच हांव चडांत चड वाल दिता आमच्या CMाक, कित्याक CMाच्या गायडन्सान आमी हे सगळें करता. आनी CMानूच हे डिपार्टमेंट इतलो वाडयलेलो आहा. तुमी पळयलात आमचो स्टाफ ऑलमोस्ट 7,000 सुमार आमचो स्टाफ आहा आनी हे सगळें करपाक CMाचो हात आहा. आनी CMाच्या गायडन्सान खुबशे आमच्या हे डिपार्टमेंटाक बरें जावपाचें आहा. तशेंच आमच्या जे स्टाफ आहा, तशेंच आमचे रिक्रूट, तशें आमचे सेक्युरिटी तांकांय आमी चिंता कशें फुडें तेंचें बरें करचें पळय. आनी हेच भाशेन म्हाका सांगपाचें आहा. आनीक हांव सगळ्यांक गूड लक विश करता आनी आमच्या डिपार्टमेंटाक आमचे जाता ते भाशेन आमी वाडोवपाक चिंता. तशेंच आमी चिंतलां की प्रायवेट सेक्टरांनी आतां वचपाक, कित्याक थिंगासरी अशें आमच्या बारीक लोकांक तशेंच बायलांक बिलो 45 आहा तीं बायलांकय आमचे खूब त्रास जाता, तांकांय जाता ते भाशेन आमी जॉब दिवपाक केल्या. तशेंच आमच्या ऑनरेबल CMान 10% इन सर्टन डिपार्टमेंट्स जावं पुलीस स्टेशन जावं पुलिसीन जावं फायर फोर्सान जावं अशे खुबशे डिपार्टमेंट आहा फॉरेस्टपाक थिंगासर तेणें 10% घेवपाक केल्या. आनी ते ऑनरेबल CMाचे की गोंयान आमच्या जॉब जाता तितले दिवपाक अशें करपाक की फाल्यां अशें आसूंक जाय की फाल्यां लोक इतले जॉब आसूंक जाय की लोक जॉब नासतना उरोवप उपकारना. हे भाशेन आमच्या CMाच्या मनान आहा, तशेंच सगळे आमच्या मनान तशेंच आहा करपाचें. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.